देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप सुटकेच्या पुस्तकावले आनी जिवामा प्रमाणे शुभ वर्तमान. म्हज्या बापाची नावी हांव आयलां आनी तुमी म्हाका मानून घेनात. तुमकां जिवीत मेळच्याक म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात. व्हड व्हड विजवितां मिलाग्री करून इजिप्तांतली भायर काडलेली परजा बरें केल्ल्या देवाचेर आड घेता. देवाक आनी ताची वाट सोदता. सुटकेचे वाटेर आसलेली इस्रायल परजा भांगार खळोवन तयार केल्ल्या पाडकुल्याचे मुर्तीची पुजा करता. देव ताका खास लावन थारायता. देवान निबोर मानेची परसा म्हूण वाचारलेले इस्रायल परजे खातीर मोइसेस विनंती करून मागता, तुजो जळटो राग निवून दी. तुजे परजेचेर नश्ट येवंक दिवं नाका. हे मोइसेसाचे मागणे आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. आपल्या मागण्या वरवीं मोइसेस देवाचें मन बदलूंक शकता. शुभ वर्तमानांत जेजू जुदेवा लागीं भासाभास करतलो आमी पळयता. जेजूची खरी अस्मिताय मानून घेवंक तयार नासलेली परजा पुरावे आनी गोवायकी मागतल्यांक 3 गोवाय जेजू ताका दिता. पयली, जेजू विशीं जॉन बातिस्ताची गोवायकी. दुसरी, आपणे केल्ल्यो करण्यो विस्मितां आनी खामां. आनी तिसरी, देव बापाचो थाळो आनी ताणें दिल्ली गोवायकी. पुरावे, खुणा, गोवायकी आनी मिलाग्री बोवाट उठपोन करतली म्हूण खात्री ना. आनी खरो मोग आसा ताका पुराव्या आनी मिलाग्रींचीय गरज ना. खरो मोग सत वळखता. म्हजे विशीं साक्षी दितल्या बापाचो थाळो तुमी ओळखूंक ना. ताचें रूपूय तुमी पळोवंक ना. ताचो सोबद तुमच्यांत रिगूंक ना. कित्याक देवाचो मोग तुमचे सगळ्यांनाच. म्हणून जेजू निराशी जावन ताका शिकोवंक प्रयत्न करता. देवा बापाचो मोग अनुभवतलो जेजू आमी बापाच्या मोगान वाडूंक आमकां आपयता. निराशीत काळ सुरू केल्यार आयज 1 म्हयनो भरता. हो वेळ एक सुयेग देवाच्या आनी पेड्याच्या मोगान वाडोवंक, पवित्र शास्त्राची खोलायेन ओळख घेवंक, जेजू देवाचो पूत आनी थारोवन दितलो गोवडी म्हणून ओळखूंक, ताचेर पूर्ण विश्वास दवरूंक. देवाचो आदार आमकां बापाचो रूपकार आनी मोग ओळखून घेवंक शिकयतल्या जेजू. तुज्या काळजांत शिजतलो बापाचो मोग आमच्याय काळजांनी वतय. मोगा वरवीं बापाक आनी तुका आमी ओळखूंक पावूं. तुजे मोगाचें राज आमकां येवं. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.